युनायटेड पणजेकारान हो आज क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला 4 दिसाचो. इट्स अ ब्युटिफूल टुर्नामेंट. तांच्यांनी खूब 5 दिसाचो तो बरो ऑर्गनायज केला. तांच्यांनी खूब कडेन पयसून तांच्यांनी ट्रॉफीज हाडल्या आनी टी शर्ट्स आनी हे बरे बरे टिमींग तांच्यांनी हे केलां, फॅसिलिटेट केल्या. आनी हो टुर्नामेंट तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा बरो जावचो म्हणून. तांच्यांनी खूब त्रास घेतल्या, मेहनत घेतल्या आनी हो 5 दिसा टुर्नामेंटांचो बरो जावचो म्हणून तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू. तुमकां कितें रिस्पॉन्स कहो लोकांचो? अत्यंत बरो रिस्पॉन्स येयला. आज पर्यंत तरी बरो रिस्पॉन्स आयला. पणजेकार मुद्दम येतात हांगासर, आमकां एप्रिशिएट करतात, सांगतात की बाबा पणजेकारांनी बरो असो म्हणजे भव्य असो टुर्नामेंट पयलींच फावटी पणजेकारांनी केला तेन्ना येतात पणजेकार, बरो रिस्पॉन्स दितात. म्हणजे फुडें कितें लागलें जाल्यार अशें सांगपी लोक येतात की बाबा कितें गरज आसा जाल्यार सांगात आमकां अशें म्हणून सांगपी आहा. अशे लोक मुद्दम येतात. ते आयकून बरें दिसतात. फुडें हाज्या परस बरो करप अशें इच्छा दवरतात. आमी सगळे उमेदीन आसा भुरग्यांक. आनी इतली वर्सां हिंगासर कांय जायनासलें, तुमी पयलेच फावटी इनिशिएटीव घेतला अशेंच? हय, येद्या व्हडल्या म्हणजे इतक्या व्हडल्या हेचेर जायनाशिल्लो. जाताले प्रोग्राम टुर्नामेंट बारीक हातून, पण आमी हो सामको मोठो अवय केला. रिस्पॉन्स बरो आसा. लोकांक खूब आवडलो. लोकांक लोक येतात, पळयतात, वतात. सांजचे लोक खूब येतात पळोवपाक आनी मुद्दम म्हणजे एप्रिशिएट करपा सारकी गजाल की लोक येवन विचारतात बाबा तुमकां कितें मदत जाय जाल्यार आमकां सांगात म्हणून. सो काल अशें जालें की ग्रावंडार धूळ आयली. सो एकटो टँकरवाल्यान अरे तुका जाय जाल्यार आपण टँकर घालता. पणजेकारूच तो, नांव घेवपाक शकना. बट थँक्यू व्हेरी मच. तो आयलो मुद्दम आनी ताणें सांगलें की बाबा तुमकां उदक जाय जाल्यार आमी घालतात म्हणून. युनायटेड पणजेकाराच्या वतीन आमी आयोजीत केल्लो पयलो टेनीस क्रिकेट स्पर्धेचो आयचो दुसरो दीस. पणजेन मॅची चालू आसात. युट्यूबाचेरूय तुमकां पणजेकारांक आमी लायव्ह सांगिल्ले, ते लायव्ह दिसचे पडटात. आमकां अत्यंत बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा. आयचो दुसरो दीस. पणजेकार येतात, पळयतात, वतात, एप्रिशिएट करतात, बरें दिसता. अशेंच फुडले 3 दीस आमचो टुर्नामेंट चालू उरतलो आनी शेनवारा जी फायनल जातली ते फायनलीक सगळे पणजेकारांनी येवचे आनी पळोवचें अशें सगळ्या पणजेकारांक हांव आव्हान करतात. दूख आशिल्ली म्हणजे लोक येतले ना येतले, पण अत्यंत पणजेकारांनी खूब प्रतिसाद दिला. म्हणजे सकाळचे तरी मातशे लोक कमी असले जाल्यार संध्याकाळी सांजचे लोक चड असतात पळोवपा खातीर. आनी लोक येवन विचारतात खरेंच पणजे खातीर तुमी बरें काम करता अशें लोकांचो प्रतिसाद आसा. असोच फुडें आसतलो अशें मागता देवा कडेन. ते 2 षटकार जे मारले ते लोकांनी खरेंच ताळयो मारून तेंचें स्वागत केल्लें आसा. सांगचें म्हटल्यार हो टुर्नामेंट बरो ऑर्गनायज केला आनी सद्याक आमचे भुरगे येता ते यंग आसा, खेळटले फुडें फुडली मॅच पळोवया. तांकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. आणि मागच्या दिसा तुका लक भरपूर आसा. तुजे 2 कॅची सुटलेल्यो ह्या पयल्याच गेमीक. सो तुका म्हाका दिसता खरेंच लक आसा ह्या टुर्नामेंटाक. हय, आमची टीम MSC नारवा तिजो आमकां आशिर्वाद आसा. तुमकां आशिर्वाद आसतो आनी बरें खेळटले. आणि हांगा मॅन ऑफ द सिरीज एक्टिवा गाडी आसा. तुवें बॅटिंगेन आनी बॉलिंगेन दोनूय काम केल्लें आसा. सो मातसो एक स्ट्रॉंग कंटेंडर कसो पयल्याच मॅचीचो जाल्लो आसा तूं. पळोवया नशिबान कितें आतां मेळटलें. आमी आमचो परफॉर्मन्स करतले. थँक्यू मनोज. थँक्यू. ही आमकां मॅच वेरी इम्पॉर्टंट आसली कित्याक तेंचो स्टोरी जावंक नासलो. आमी स्लो खेळून गेम केली आणि तुम्ही बरी बॉलिंग तुम्ही रन्सान डिफेंड केले. 47 रन्सां भितर तुमी तांकां हारयले. त्या खातीर रन चेंज करपाक डिफिकल्टी जावंक ना. येस, आमची स्ट्रेंथ जी आसा ती एक्टिविटी आमची आसा. बॉलिंग आमचे बरें आहा. बॉलर तेंचे आणि सध्या पळयत जाल्यार बरो फॉर्मान आसा. तेन्ना तुवें बरी बॅटिंग फायनलीक पावले. तशेंच आज परफॉर्मन्स बरें जाला. हय, कशें आसा प्लेयर आमचे फॉर एग्जाम्पल समज डब्ल्यू नाम आमकां स्कोर मारचोच पडटा. Congratulations and all the best. Well prepared, professionally organized this program. This has been done for the first time in 2020. All the best to Sandesh and this team, United Pणजेकर. Thank you, Siddesh, very much.